तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आम आदमी पार्टीन खुबशे लोक जोडल्या फाटल्या दिसांनी फाटल्या आठवड्यांनी जावं ते पेडणे तालुक्यान जावं तशेंच काणकोणा शेनवारा बाब अनुप जॉयन जाले पार्टीन आमच्या तशेंच जायते जाण पार्टीन जोडल्या पार्टीचो विस्तार जायत चल्लो आसा आमचो। काल आमचे वेळग्या हांगा ऑफिस ओपन जालें वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच फुडल्या त्या दिसांनी बाकीचे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिसीस ओपन जातले आनी जाय ती जिम्मेवारी घेवपाक आमचे फुडारी फुडें सरल्या। तांकां ही जबाबदारी सोंपोवपाक आमचो जो ऑर्गनायज स्ट्रक्चर आसा तो आमी आज घोशीत करता की आमकां पार्टीक फुडें वाटचाल मेळपाक आनी लोकांचो एकदम बरो प्रतिसाद येता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आमची विजेची घोशणा केल्ली त्याच बरोबर फुडले आमी जे मुद्दे काडले प्रत्येक गोंयकारा खातीर ताजो आमकां बरो प्रतिसाद मेळत आसा। तेन्ना आज हांव आमचो पार्टीचो स्ट्रक्चर हांगा अनाउन्स करता, ऑर्गनायज स्ट्रक्चर। सध्या तुमकां खबर आसतलें म्हज्या व्यतिरिक्त आमी जे ऑफिस बेर आमचे आशिल्ले ते दोन वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले बाय प्रतिमा कुटिनो आनी एडवोकेट सुरेल तिलवे। आज म्हाका खोस जाता सांगपाक की आमी आमचे एक्स MLA गोंयचे तशेंच फॉर्मर मिनिस्टर बाब श्री महादेव नायक हांकां सिनियर वायस प्रेसिडेंट म्हणून ऑफिस बेर जबाबदारी दिल्ली आसा। तशेंच आमचे जे वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले सुरेल आनी एडवोकेट प्रतिमा शिवाय आज श्री वाल्मिकी नायक हे आमचे पणजेचे पुढारी आनी क्वायट अ सिनियर लिडर इन द पार्टी हाका वायस प्रेसिडेंटची जबाबदारी दिता। ताच्या भायर बाणावलीचे आमचे पुढारी कॅप्टन वेन्सी वेगस खुबशे इश्यू ताणें काडिल्ले आसा। फाटीं जी एड्युकेशन डिबेट जाली ती खूब चर्चेन जाली, तांचे आज नांव घोशीत करता वायस प्रेसिडेंट म्हणून पार्टीचे। आनी आमचे काणकोणचे आनी तशेंच फाटोदळची जी असेंब्लीन चार्ज जबाबदारी स्विकारल्या बाब संदेश तेलेकर देसाय यांची नियुक्ती वायस प्रेसिडेंट म्हणून केली जाता। जनरल सेक्रेटरी त्या खातीर आमी 3 अशे विंग्स तयार केल्या। गोंयचे जे भंडारी समाज आसा थंय जनरल सेक्रेटरी हे ताणें पद गेली 8-9 वर्सां स्विकारलेली आसा, सांबाळ्ळ्या ती श्री उपेंद्र गांवकर हांची OBC आमचो जो विंग आसतलो तांचे जनरल सेक्रेटरी जबाबदारी दिली जाता। त्याच बरोबर जडसन गोम्स हे आमचे वेलीचे पुढारी हे आमचो मायनॉरिटी विंग जो आसतलो ती जबाबदारी स्विकारतले। तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे बाणावलींतले ZP मेंबर आमचो तरणाटो यूथ फेस श्री हेंझल फेर्नांडीस हांकां आमी यूथ विंगची जबाबदारी दिता, ते जनरल सेक्रेटरी आसतले यूथ विंगाचे। आनी जॉयंट सेक्रेटरीक श्री राहुल परेरा हे फाटीं आमच्या पार्टीन जॉयन जाल्ले आसा। केपेचे मोठे फुडारी ते बऱ्यापैकी काम केल्ले आसा, एक्स कावन्सिलर जावन आसा ते केपे म्युनिसिपॅलिटीचे। तांकां जॉयंट सेक्रेटरी ही जबाबदारी दिल्ली जाता। ताच्या वांगडा आसतले बाब सुदेश कलंगुटकर हे सांताक्रूज मतदारसंघात बऱ्यापैकी काम केल्ले आसा। तशेंच आमचे पार्टीन पयलीं पासून आशिल्ले श्री जेम्स फेर्नांडीस हे कुडचड्या तालुक्यात मोठ्यापैकी काम केल्ले आसा, तांची नियुक्ती केली जाता जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून। आनी बाब प्रशांत नायक हे कुंकळे मतदारसंघात ताणें फाटीं आमच्या पार्टीन जॉयन केल्ले आनी बऱ्यापैकी काम करता, जावं ते वीज आंदोलनाचो आसा किंवा लोकांचे बारीक बारीक इश्यू जे काडपाक तातूंत प्रशांत नायक बऱ्यापैकी वांटो घेता। तांकां आतां जबाबदारी स्विकारली जाता दिली जाता जॉयंट सेक्रेटरी। तशेंच आमचे वुमन्स विंग जे आसा ताणें जावं तो प्रायज रायज फाटीं कितें जाल्लें तशेंच बाकीचे हेल्थ कॅम्प म्हणा किंवा खुबशे बायलांचे मुद्दे आसा ते खूब जाण फुडें काडिल्ले आसा। सरकाराक जाब विचारिल्ली आसा, जावं ते पेन्शन बायलांक येना स्कीम ते DSSचे ताजेरूच खुबदां सरकाराक जाब विचारिल्ली आसा। ताजी आमी आज घोशणा करता आनी ताजें आमकां नेतृत्व आमी दिता श्रीमती पेट्रिशिया फेर्नांडीस हे जावन आसा केपेचे आमचे फुडारी। खूब हांगा प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केल्ले आसा हाणें। सो पेट्रिशिया फेर्नांडीस विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द वुमन्स विंग। ताच्या बरोबर गौरीशा गांवकर ही आमचे सांगेची पुढारी, एक्स पंच मेंबर, एक्स सरपंच जाल्ली आसा ती कुर्डी पंचायतीन, तिका जबाबदारी येता वायस प्रेसिडेंट वुमन्स विंग। आनी ताच्या बरोबर एडवोकेट सुषमा गावडे ही एक्स BJP मेंबर आशिल्ली प्रियोल तालुका प्रियोल तालुका प्रियोल कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघात ती फुडारी आशिल्ली।
सो शील बी द वायस प्रेसिडेंट ऑफ वुमन्स विंग. तशेंच तुमकां खबर आसतली आमची आम आदमी पार्टी इज अ व्हेरी यंग पार्टी आनी खुबशे आमचे फुडारी आसा इज क्वायट यंग इन एज. सगळे फादर ग्रँडफादर अशें ना. एक यूथ फेस जो आसता, एक यूथ विंग जो आसता, इट प्लेज अ डिसायसिव्ह रोल इन पार्टी पॉलिटिक्स. आनी आमचे यूथ विंग आज सुद्दां आमी फुडारी घोशीत करता. आमचो प्रेसिडेंट यूथ विंग नॉर्थ आसतलो बाब पूजन मालवणकर. तशेंच साऊथ प्रेसिडेंट आसतलो जोहान वेर्णेकर. सो हांकां नॉर्थ आनी साऊथ ही युथाची जबाबदारी दिली जाता आनी तांकां एक्सिस्ट करपा आसतले वायस प्रेसिडेंट नॉर्थ श्री महादेव नायक. हे आमचे वाळपयचे बऱ्यापैकी काम केले. जो फ्लड रिलीफ फाटीं दिल्लो आमी तातूंत मोठो वावर घेतिल्लो महादेवान फुडें सरपाक लोकां कडेन पावपाक. आनी साऊथाक आसतले वायस प्रेसिडेंट युथ विंगाचे बाब वैभव फळदेसाय. सो ही आमची ऑर्गनायज स्ट्रक्चर जी आसा. म्हाका खोस जाता की काल जेन्ना हांव वेली मिटिंगेक गेलो लोकां कडेन मिटींग उपरांत इंटरॅक्ट जाल्लो खूब लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. खूब जाणांनी सांगलें की खंय तुमकां ब्रेथ ऑफ फ्रेश एअर म्हणटा ती आम आदमी पार्टी. इतलीं वर्सां आमी काँग्रेस पयले बीजेपी पयले पण आसा तेच गोंयकारांची स्थिती आसा. गोंयकारांचो मुद्दो म्हणटा तो केन्नाच कोणें उठोवना आनी आम आदमी पार्टी रियली डिजर्व द चान्स इन दीस फोर्थकमिंग इलेक्शन्स. आनी आमी आज जी संघटना ही घोशीत केल्ली आसा आमच्या पंचायतीर फाटीं जेन्ना दिल्लीचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आयले श्री मनीष सिसोदियाजी ताणें अनावन्स केलें आमच्या पंचायतीक सुद्दां संघटना रेडी आसा. तेन्ना हो ऑर्गनायज स्ट्रक्चर आज जो मांडला तातूंत नक्की आमची पार्टी बळकट जाल्ली आसा, स्ट्रेंथन जाल्ली आसा आनी म्हाका खात्री आसा हे सगळे जाण आपले रितसर जबाबदारी पार पडटले आनी पार्टी वील ग्रो टू बिगर एंड ग्रेटर हायट्स.